पापा फ्रांसिसाच्या भलायके पासत मागणे. देवा सगळ्या बावडत्यांच्या गवळ्या आणि सलयणारा आमच्या भाग्यवंत पापा फ्रांसिसाक तुझ्या केपोवीस सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्यांची पदवी तुवें दिल्या. प्रस्तुत पिडेक लागून आस्पत्रेन दाखल जाल्ल्या तांचेर तुझे दयाळ दिश्ट घाल. पिडा सुसून व्हरूंक तुजे सुकूर पालाबय. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तांकां बर. बापा अगणित काकुळदार आनी दयाळ तूं. आम्हा सर्वांचो दैव एक वैस. दी तांकां तुजो आदार, धैर आनी संपूर्ण भलायकी. तांची भलायकी तपासणी करच्या दाखतेर नर्सांक तुजे दैव एक कृपेन बर. तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टाक वळोवंक सल्ल्या सर्व भाव भयणीक राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचें नवें. आमेन. भाग्यवंत क्रुसाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. सुम्याच्या भुडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरयेक कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आपले सुम्याची साकन तुझ्या सोदा प्रमाणे म्हजे तें जाव. नमान मरये कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमच्या मदीं जियेलो. नमान मरये कृपेन भरले. सोमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज आमच्या खातीर प्रार्थुया. ए सोम्या बुडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्लें आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुसा वरवीं जिवनपणाच्या आनंदाक आमी पावशें तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला. तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी सलय. आमेन. ससनाचो विशेव दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत. आमेन. सतमंता देवाक सर्वपदवेदार बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो. अंगार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कस मरण सोंसलें. ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्वपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले समी तुजे संगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वता. आमेन. आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर, समी जेजू जिवंत जाता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता
आणि सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. दुसरो मिस्तेर सुमी जेजू सर्गार सरता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी, कोणाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सुमेस्त आत्म्यांक सरकन तुजी काकूट, अधिक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. तिसरो मिस्तेर पवित्र आत्मो अंकवार मरयेचेर आनी आपोस्तलांचेर देंवता. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले,
सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरलेले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान बरे कृपें भरिल्ले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मुचा जेजू आमची पदकां आमकां बक्षी एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट अधिक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. चवथो मिस्तेर अंकवार मरियेक कुडी आत्म्या समेत सर्गार घेतात. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. नमान मोरये कृपेन भरुल्ले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. मुच्या जेजू, आमची पदकां आमकां बक्षी, एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. समेस्त आत्म्यांक सडकन तुजी काकूट, अदीक गरज आसल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. आमेन. पांचवो मिस्तेर अंकवार मोरयेक सर्गा संवसाराची राणी म्हूण कुरवार करतात. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान बरे कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता
स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान बरे कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ए मोजा जेसू आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगस आसल्यां सरगार वन पाय. नमारणे काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी भरवशा तुका आमी उलो मारतां आमी परदेशी येवेची बळकां या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करतां. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंवारी मरिये आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो समचे खातीर सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. सुम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. सांतेसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकुरीचे अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासत विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. काकुळतीचे माये आम्हा पासत विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भरवशाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोव नितळी माये आम्हा पासत विनंती कर. भोव निष्कळंती माये आम्हा पासत विनंती कर. खतनातले माये आम्हा पासत विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासत विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासत विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासत विनंती कर. सुबोधिनी माये आम्हा पासत विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भोवशणी अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. मनापात्र अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. परगटूंक फावो जाल्ले अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. पदवेदार अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. दयाळी अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. विश्वासी अंकुरी आम्हा पासत विनंती कर. नीतीच्या आरस्या आम्हा पासत विनंती कर. जाणवायेच्या सिंहासना आम्हा पासत विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासत विनंती कर. आत्मिक पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित पलंगणा आम्हा पासत विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासत विनंती कर. दाविदाच्या बुर्जा आम्हा पासत विनंती कर. दाड्याच्या बुर्जा आम्हा
आम्हा पासत विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा, आम्हा पासत विनंती कर. सोल्याच्या अर्का, आम्हा पासत विनंती कर. सर्गींच्या दरवोट्या, आम्हा पासत विनंती कर. फंत्यापराच्या नेकेत्रा, आम्हा पासत विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके, आम्हा पासत विनंती कर. पथक्यांच्या आसऱ्या, आम्हा पासत विनंती कर. स्थळांतरकरांचे शकाये, आम्हा पासत विनंती कर. दुखेस्तांचे बुजवणे, आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्तवांच्या आधारा, आम्हा पासत विनंती कर. भुडव्यांच्या राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. पात्रियार्कांचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. प्रवादींचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. अपोस्तलांचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. मार्तिरांचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. कॉन्फेसोरांचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. अंकवारीचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. समेस्त भक्तांचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. सैंबाच्या कथावेन गर्भी संभवले राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. सर्गी घेतले राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. भो पवित्र रोजारीचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. कुटुंबाचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. समाधानाचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. कार्मेलाचे राणीये, आम्हा पासत विनंती कर. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले, बघोस आमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले, दये ऐक आमका येसुया. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करतेले, काकुळत आमची कर. तुझे ससाये काल ए देवाचे भगवंती माये आम्ही येताव. आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारो करी नाका. पूर्ण समेस्त विघ्नांतली आमका सदांच निवार. आनंद बरीत आणि सदैवी औंकवारी. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पावस आमच्या खातीर. प्रार्थुया. ए देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला. भगवंत औंकार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळटना तांतू आटापिल्ल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशें कर म्हूण तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. लुका बरमारे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. हाबस्वर 6 वाक्य 30 आणि 9 तावन 40 आणि 5 म्हणसर. जेजू ही एक ओपारी तांकां सांगी लागलो. एक कुड्यान आनी एक कुड्याक वाट वर येतवे. ते दोगांय खनयेन पडचे नांतवे. एक शिष्य आपल्या गुरू प्रास व्हरतो न्ही, पूण परिपूर्ण तरबेती जोडलेलो शिष्य आपल्या गुरू सारको जातलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर तुका दिसता, तुज्याच दोळ्यांत असलेले आडे तुका दिसना कित्याक? तुज्याच दोळ्यांतले आडे पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक, भावा राव, तुज्या दोळ्यांतले किसर म्हाका काडूंक दी म्हूण म्हणचें कशें? कपाट्या, तुज्या दोळ्यांत असलेले आडे पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतले. बरो रूख पाड फळ दिना आनी पाड रूख बरें फळी दिना. हर एक रूख ताच्या फळा वरवीं पारखी येता. खांटेरीची आंजुरां काडूंक मेळनात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या खोट्या भांडारांतलें खोटेपणूच भायर काडटा. काळजान कितें बरोवन आसा तेंच मनीस तोंडांत उसारता. देवाचे उतर. वाकनी तुका क्रिस्ता. Magda tu Jesus
व्हरून दिघटाय. मुगाळ पुत्रा सवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.